शांतादुर्गा देवीचो जयघोष पारंपरिक विधी आणि भक्तगणांच्या हजेरेत दिवचलच्या फामात नव्या सोमाराक वडा दबाजान सुरुवात झाल्या। नव्या सोमारा निमतान पुराय शारात भक्तिमय वातावरण फाकला। मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जातली। आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त कल्याण। देवी शांतादुर्गा नमस्कार करून सगळ्यांत पयलीं हांव सगळ्या भाविकांक आमच्या भक्तगणांक म्हणटा ते नव्या सोमाराची हार्दिक शुभेच्छा दिता। कित्याक प्रत्येक वर्सा म्हणटा तो नवो सोमार हो मोठ्या दबाज्यान हांगासर मनयलो गेलो वता आनी हो नवो सोमार जो आसा पळय सबंद गोंयांत न्ही तर महाराष्ट्र कर्नाटकान म्हणटा ते प्रसिद्ध आसा। आनी जे महाराष्ट्र कर्नाटकाचे म्हणटा ते सगळे भावीक लोक म्हणटा ते हांगा येवन म्हणटा ते आयज सकाळच्यान म्हणटा सकाळी संक स्टार्ट जाला पळय ते आनी आयज भाविकांची गर्दी चालूच आसा हांगासर। आनी प्रत्येक भाविकांक मनांत हें आसा की देवी शांतादुर्गे कडेन येयल्या उपरांत आपली मनोकामना पूर्ण जाता आनी ते उद्दिश्टांसून म्हणटा ते प्रत्येक नव्या सोमाराक म्हणटा ते हांगासर परगोस अशा हितूनसून भाविकांची गर्दी जावन म्हणटा ती ह्या उत्सवाक आमच्या उदाण येता आनी हे उत्सव बरे भशेन कंप्लीट जावन वयता। तेन्ना हो उत्सव सगळो हें करपा खातीर ते आमचे सगळे सहकारी म्हणजे कमिटी मेंबर्स आसा पळय सगळे कमिटी मेंबर्स आसा ते आपले तन मन धन काम करता आनी थंयसून हो उत्सव म्हणटा तो आमचो पूर्णत्व पावताय। पारंपरिक विधी आणि भक्तांच्या हजेरीत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाज्यान सुरुवात जाल्या। नव्या सोमारा निमतान पुराय शारात मंगल आणि भक्तिमय वातावरण फाकला। पुराय शार उमेदीच्या ल्हारांनी न्हावून गेला। गांवकर वाडे वयले श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळात ग्रामस्थ गांवकर मंडळा वतीन जाल्यार भितरली पेठेंतल्या श्री मठ मंदिरात बाजारकर झाजार मंडळा वतीन अंदू नवो सोमार उत्सव मनयतले। दिवचलचो नवो सोमार राज्या सयत हेर राज्यांनी बरोच फामाद आसा। नव्या सोमारा निमतान दर वर्सा हजारांनी भावीक दिवचले येवन देवीचे दर्शन घेतात। अंदूय भाविकांचो आंकडो वाडटलो असो अदमास आसा। नव्या सोमारा निमतान पुराय शारात आकर्षक अशी लायटीची रोषणाई केल्या। खाजे खेळणी कपडे आणि हेर दुकानांची व्हडली फेरी भरल्या। गांवकर वाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या देवळात तशेंच मठ मंदिरात नव्या सोमारा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्या। दिसभर धर्मीक विधी जाले उपरांत राती पालखी जातली। पालखी जाले उपरांत 4 कडेन गायनाच्यो मैफिली जातल्यो। ह्या गायनाच्या मैफिलीत नामनेचे गायक कलाकार वांटो घेवन आपले गायन सादर करतले। ताका लागून रातभर पुराय शारात सुरांचो पावस पडटलो। नवो सोमार उत्सव सुरळीतपणान पार पडचो म्हण प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा। शारात वेगवेगळ्या कडेन पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो आसा। नव्या सोमारा निमतान अंदू मठ मंदिरात नवी उत्सव मुर्ती हाडल्या। मंगळारा सकाळी पालखी देवळात येतकीच ह्या फामाद नव्या सोमाराची सांगता जातली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।